शुभ वर्तमान। मार्क सुवार्तेकार जेजूच्या मिसावाची एक झळक सारांश रितीन दिता. ही झळक लोका केंद्रित जेजूची. हो लोक पिडेस्त आणि गरजेवंत. सुवार्तेकारान वर्ल्ड लोका जमो म्हणलो शब्द 2 पावटी आणि लोकाची खेट म्हणलो शब्द 1 पावटी वापरला. हो लोक विशेष वा स्पेशल. तो जेजूच्या फाटल्यान वेता, ताका आपणूक वधाडता. लोक जेजूक अडसूंचे तसली परिस्थिती आसा. तो लोक ताच्या आंगार पडता. जेजू एकलोच दिसचो तो मागणे करूंक वेताना मात्र शिवाय हेर वेळार जेजू लोका संगीत आसा. जेजूचे चित्रण लोका शिवाय केल्यार अपूर्ण कोणना. जेजूचे मिसावी हेंच आसलें. पिडेस्तांक आपडचें, हात दिवन उखलचें, बुजोवचें, गूण करचें, देवसार दंडावचें आनी शिकोवचें. सर्व कुशींतावन लोक जेजू सरशीन वेता. अशें जेजू संबंधी 2 पंगड उपजल्ले स्पश्ट जातात. पयलो ताची महत् कार्यां पळोवंक, अनुभव करूंक आनी शिकोवन आयकूंक ताच्या फाटल्यान वेसो लोकां जमो. आनी दुसऱ्यान ताका धरूंक, शिरकावन घालूंक आनी ताका लगाड काडूंक राखसो मुखेल्यांचो पंगड. जेजू लोकांक आपणाशी व्हडसो देव जावन दिसून येता. जेजूचें व्यक्तित्वच अशें आसलें. ताका लोकांची विशेष मूर आसली. आपणाकच तो लोकांक आपडूंक आनी आंगार पडूंक दिता. जेजू प्रसिद्ध जाला म्हणल्याक दुसरी रुजवात नाका. ताच्या पांयां तळा सरपडचे देवसार सुडका जोडूंक वधाडच्या लोकांक सुचयतात. जेजून आपणाकच लोकां खातीर समर्पिल्ल्याचो गुर्तू सुवार्ता आटापता. आमकांच ताका समर्पुंचांत मात्र सुवार्तेंतल्या देवाक जोगती प्रतिक्रिया आटापल्या. शुभ वर्तमान।